या तळ्याच्या एकदम देगेर 20 मीटर रोड असा हो नवी क्लेम तेणी खोटी माहिती हायकोर्टात दिली कित्याक 20 मीटरचो हांगासर रस्तोच नासलो तुम्ही आयकला केन्ना तळ्याच्या जागे वचून 20 मीटर रोड असलो म्हणून तर या रोहन गावड्यान कित्याक सांगले तर या चोराक हांव चोर म्हणटा रे कित्याक चोर म्हणटा हे सायडीचे रान जे आसा दोंगर जो आसा थंयसर हेचे डिलिंग जाल्लें आसा आनी त्या डिलिंगा खातीर या हायवे वरसून 20 मीटरचो रोड व्हेल्या नंतर रानांक ते कोवपाक मेळटा ही तेजी तकली आसा परंतु त्या वेळार आमचे व्हडले व्हडले एक्टिव्हिस्ट एनवायरमेंटाचेर काम करपी डॉक्टर क्लाद आल्वारीस म्हण मागीर राजनबाई म्हण रमेश गांव सगळे हांव कोणाची नांवां जर उरता जाल्यार हें करा आर्थूर सगळे हे सगळे आमच्या बरोबर आयले आणि आम्ही त्यांना विचारले तुम्ही सांगा की आयटी पार्क हांगासर हाडप योग्य आसा सगळ्यांनी सांगले ना अरे बाबा आम्ही त्याका विरोध केल्या बरोबर कितें करचें चवथीच्या दिसांनी सुटी आसतना हो गव्हर्नमेंटाचो मनीस मरे रोहन खंवटो जेसीबी घालून बरी वखदाची जागा आसा जी अप्रूव्ह केली उमटून उडयली सगळे कितें केले कितल्योश्योच कंप्लेनी ओडवा पोलीस स्टेशनाचेर आमी दिल्यो तर मागीर आमी जेन्ना हायकोर्टान गेले डॉक्टर क्लाउड आल्वारीस बी सगळे पीएलएम मी फायल केलें त्या वेळार हेंच्यांनी हायकोर्टाक सांगलें की हांगासर आमी आनी दुसरो कसलो डेव्हलपमेंट करचेना कसलेंच काम करचेना म्हणून या जागेचेर आणि आता हो रोहन खंवटो हांगा युनिटी मॉल हाडून करता रोहन खंवटो युनिटी मॉल हाडटा त्याच बरोबर 15 ऑगस्टाक आमचो आदरणीय सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत त्याच्या हातांनी अनाउन्समेंट कितें करता की आमी हांगासर आसा ते प्रशासन स्तंभ हाडटा म्हणून ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉक जे आसा म्हणजे गव्हर्नमेंटाची सगळी पणजे जी ऑफिसां जी आसा ती खाली करून खंय हाडटले हांगा हाडटले तळ्या कडेन तुम्ही कालचे पेपर वाचा कालचे पेपर वाचल्यानंतर तुमकां कळटलें या आमकां डोस पासता सीएम धरून कितें म्हणटा की आमी ज्यो वॉटर बॉडी ज्यो आसा हांगासर गोंयांत तेचो आमी सांबाळ करपाक जाय म्हणून हें कितें करता रे पापया हें कितें करता तूं रोहन कितें करता हे बोलाचीच कडी आनी बोलाचोच भात हो तुम्ही करता तो जमनीचेर बलात्कार करून या सेवेकूय विचारून करता रोहन खंवट्याकूय विचारता रोहन खंवटो या युनिटी मॉलाच्या बद्दल कितें सांगता खबर आसा तुमकां ना म्हाका एक सांग इतको सामको बरो प्रोजेक्ट आसा इतक्यो नोकऱ्यो मेळटल्यो बायेचो घोव मेळटलो हय हेच्या पयलीं गोंयकारांक कितक्यो दिला रे नोकऱ्यो आनी खंय हांगासर सायडीक आतां बिल्डिंगे येवंक ना काय म्हणटा तो मागीर आपुणूच जेन्ना हांगा काम करता आपल्याक कित्याक तुमी सतायता हो प्रश्न करता म्हणजे समज तेंच्यानी आजूबाजूनी आतां बीजेपीची थंय बिल्डींग आसा ह्या जागेचेर तेणी रेप केलो थंयच्यान कोण आसा तो त्या वाल्यांनी तेंच्यांनी रेप केलो मागीर हांव रेप करपाक तुमी म्हाका कित्याक घालयता अशें वय करता रोहन विचारता तर सांगपाचें अशें आसा की तेजे जे वंशज हे आसले न्हू पूर्वज जे आसले न्ही रोहन खंवट्याचे यांच्यांनी आमकां गरिबांक नागोवन काबार केले आमकां आदिवासी समाज बहुजन समाजाक काबार केले आणि हे आता त्यांचे जे वंशज आसा रोहन सारको आणि कितें आसा सगळे
कळ्ळें न्हू. हे उल्हास उल्हास ते सगळे आमचे नश्ट करपाक. अरे हांगा कितें कितें जायना रे बाबा. हा ही जी फाटल्यान बसलो ती आमची ट्रायबल सगळी लोक जे आसा हांगासर आपल्या पोटा पाण्याचो उदक निवार करतात ते उदक आसा म्हणून वर्सभर आमची चांगली चिबलची मेडशाची शेतां एका सगळे कितें कोणाचे उदक पावताले हे तळ्याचे. हा हांवें 3 महिने पयलीं या रुडॉल्फ फेर्नांडीसाक आमच्या एमएलएक सांगलें जेन्ना हो युनिटी मॉल येता तेन्ना म्हाका सीएमा कडेन उलोवपाक जाय. आतां अपॉइंटमेंट तूं घेतलो म्हणून हे रोहनाक हांवें हेका सांगलें. हांवें रुडॉल्फ म्हाका थंय घेवन गेलो. हांवें त्या वेळार डॉक्टर प्रमोद सावंताक विचारलें. डॉक्टर म्हटलें या रोहन खवट्याच्या हेतून म्हटलें रात दीस म्हणलें ताका फक्त हांगासरली कदंबा वयली ह्या लागींची स्वप्न पडटा काय म्हटलें. अरे तुझे 40 आमदार आसा मरे. तुझे 40 आमदार आसा ते 40 आमदारांक विचारा मरे बाबा आनी खंय जागा आसा काय म्हणून हो प्रोजेक्ट व्हरपा खातीर. ना तो कोणाचो प्रोजेक्ट. सेंट्रल प्रोजेक्ट प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीचो. हे कोण सांगता. सीएमूय सांगता रोहन खंवटोय सांगता. म्हणजे कितें नरेंद्र मोदी हांगासर पळोवन गेलो चिमला हो पठार आनी सांगलें हेका रोहनाक आनी सीएमाक आमच्या ना म्हाका हांगाच जाय हांगाच जाय अशें सांगलें. हय तर आतां हे मुख्य हेचे कडेन येतना हांगा अशें आसा हे वेटलँड. हे वेटलँड पयलीं आमी हांगासर आमची बायोडायव्हर्सिटी आसली जेन्ना आयटी पार्क येयला तेन्ना आनी तेच्या नंतर लगेच आमी वेटलँड करून घेतलें. आतां वेटलँड म्हणटा सिंपल डेफिनेशन हांगासर सगळें उदक आसा सभोवताली म्हणून हे तळ्यार लेक जी आसा ती वेटलँड म्हणून डिक्लेअर केली काय ना. 50 मिटराचो आमकां बफर झोन मेळ्ळो. बफर झोन मेळ्ळो जाल्यार 1,75,000 जागा जी तळ्या ते फुडें आसा हेका दिसता ती झाडाच्या मातशे पलीकडे थंय तळें आसा आमचें व्हडलें 1,75,000 आनी मागीर अरावंड 2,80,000 आमकां झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स मेळ्ळो. झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स म्हणल्यार कितें हे तळें जें आसा ह्या तळ्याची वलसाण खंय सुद्दां आसा ते करपा खातीर ही सगळी जी जागा आसा काय न्हू तेच्या अंडर येता. पूण तुका सांगपाचें अजाप अशें दिसता जेन्ना आमी हांगासर ते काम करता तेन्ना विचारपाक येयलें अरे तुमकां फॉरेस्टाचें आसा झाडां कापपाक ना हे गव्हर्मेंट का प्रोजेक्ट है कळ्ळें न्ही. सगळें कितें कितेंय विचारलें गव्हर्मेंट का प्रोजेक्ट है. हांवें म्हणलें तुमी सॉइल टेस्टिंग केला नहीं किया वो बाद में करेंगे. अरे ये चल्ला कितें हांव सीएमाकूय विचारता आनी हेका विचारता अरे आमच्या सामान्य मनशाक जसो हें लागता तसो गव्हर्मेंटाक हो प्रोसिजर लागता. मागीर तांच्यांनी सॉइल टेस्टिंग केलें. सॉइल टेस्टिंग तुमकां अजाप दिसतलें. आतां जर तुमी थंय बसला न्हू 1.5-2 मिटर जर हे मारत तुमकां बांयक जशें उदक पडटा काय न्हू तशें हांगासर उदक पडटलें. कारण कित्याक ओके तुम्ही भितर सरता थंय 6 मिटराचेर नोव्हेंबर म्हयन्यान उदक पळय आनी जेन्ना हांगासर 17 मजली तुम्ही बिल्डिंग काडटली तळ्याची खोली कितकी आसा आमच्या 40 मिटर 40 ते 50 ओके 17 मजली बिल्डिंगेचे फाउंडेशन कितके भितर वयतले तो विचार करा. जालो मरे तुमचो सगळो गुमूत आसा हरशीं म्हणून आमी गुमूत खातात आतां सगळ्यो चिमलकार ह्या पॉलिटिशियनांक लागून आमी हेच करीत रावपाचें. या चिमलच्या लोकांनी हेच करीत रावपाचें हो आमचो प्रश्न आसा. दुसरें म्हणल्यार कितें हांगासर आतां तेंच्यांनी हें मारलां फेन्सिंग करपा खातीर पत्र मारपाक सुरवात केलें. बाबा न्हू तुमकां सांगता वेटलँड म्हणून डिक्लेअर केल्या नंतर ह्या वेटलँड ऑथॉरिटीची एक जबाबदारी आसली की हांगासर नीस घालपाची. आमी जागा घेतल्या नंतर कितकी 100 मीटर घेवन 200 मीटर घेवन आमकां नीस घालून घेता काय ना आमी. मागीर बाबा आमची जागा वेटलँडाची खंय सुद्दां पडटा खंय सुद्दां येता आमकां नीस बी काय घालूंक ना तुमी.
आता म्हाकाय सांगा, आता जे कोण हांगासर हे केल्ले आसा आता हे मारता ते पत्रे, आमच्यांनी कायदो आमच्या हातीन घेवपाक जायना, तांकां थापटावपाक जायना. तुम्ही कित्या वरसून मारता हांगासर? नीज कित्या वरसून मारता? असा बाउंड्री घालून दिला तुमकां? हांव ते प्रॉपर ऑथॉरिटीक विचारता. घालूं ना, घालपाक जाय. आणि हो जो इश्यू जो आसा, म्हाका सांगपाक आनंद दिसता की म्हाका दिसता जवळ जवळ 3 हितून आमी ग्रामसभांनी आमी कितें घेतलें? रिझोल्युशन घेतलें एक मतान की जसो आयटी पार्क नाका आमकां, तसो हांगासर युनिटी मॉलूय नाका. आणि तो जो दिसता पळय, हे पळय प्रशासन नुसतं, आणि हे पळय राजदरबार पळया तुम्ही, तितून माझ्या आणि तुझ्या सारखे कोण लोक हांगासर भितर सरपाची आसा रे बाबा. ही व्हडली व्हडली मरे रोहन खंवट्याची स्वप्नां सगळ्या स्टेटीचे कोण कोण ह्या आसा न्हू तेच्यातले. काल म्हाका एक बरो हे केलो, अरे तू टुरिजमा खातीर इतकें करता मरे, मागीर मोपा ते एअरपोर्टार थंयसर कितकीशी जागा पडलेली आसा मरे, थंयसर कित्याक घालिना हें सगळें? बरें गिरायक जातलें पूण ना. हें कितें आसा? कारण कितें आसा? वॉट इज द कितें म्हणटा ते आमी इंट्रस्ट कितें आसा तेजो? तेका हांगाच जाय. हो तो तुमकां दिसता पळय हेच्या पलीकडे. आमी कितक्या तरी ह्या दोंगराच्या बद्दल उलयलो, आमचे पत्रकार बंधू आसतले, कितकेदा तरी उलयलो. तो बाकी सगळ्या गोष्टी म्हजेर काउंटर करता, पूण जेन्ना त्या हेचो जेन्ना इश्यू येता तेन्ना तो कितें पडटा, तेका तो म्हाका कांयच उत्तर दिना. ऐकलं सर? कांयच उत्तर दिना. सो अशी आसा. हांव इतकेंच मागता, आमकां नाका, आमकां नाका युनिटी मॉल, आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका प्रशासन, आमकां नाका. आणि कसलोय जर हांगासर प्रोजेक्ट येता तो आमकां नाका. हेचेर एकूच सांगता, हेचेर न्यायालयीन जी लढाई आसा ही आमी करता, आणि त्याच बरोबर लोकांची हांगासर जागृती करता. आणि हेतून तुमचो सगळ्यांचो आमकां सपोर्ट जाय हें हांव तुमचे कडेन मागता. आतां आमचे बाकीचे जे सगळे हें आसा, बरे वक्ते आसा, हेजेर अभ्यास आशिल्ले हांगा खूब आसा. आमचे पयलींचे हें आसा बाबा विक्टर गोन्साल्वीस आसा, एडवोकेट अमित पालेकर सर आसा, जॉन नाझारेथ आसा, आमचो अजय कुलकार आसा, खूब जाण आसा अशे. आमचो सरफराज आसा, हें आसा आमचो तुकाराम आसा, तेंचे सगळ्याचे जायते जाण आसा, खूब जाण जायते जाण, थोड्यांची नांवां हें ना म्हाका दिसना ते. सो आमी तुमी हांगासर आमकां एक मार्गदर्शन करपा खातीर हें सांगचें कळ्ळें न्ही. पूण कशे परिस्थितीन आमी हो युनिटी मॉल जो आसा हांगासर हाडूंक दिवचो ना. हांगासर आमकां न्हिदचे पडल्या उपकारता, न्हिदचे पडल्या उपकारता. एक मोदीक बरोवया मागीर लेटर, तुवें हेका सांगलेलें काय म्हणून, सीएमाक आनी आमच्या रोहन खंवट्याक सांगलेलें काय म्हणून, ते आमच्या तळ्यारूच जे वेटलँड आसा, अरे व्हडली व्हडली बातां मारता मरे तुमी, हें सांबाळपाक जाय, पर्यावरण सांबाळपाक जाय, हें करपाक तें करपाक जाय म्हणून, आनी हें करता भितरल्यान. काल जी घटना घडली त्या रामाच्या बाबतीत, तशी घटना हांगासर ह्या हो जो मनीस आसा रोहन खंवटो, आमच्या आयटी पार्काच्या वेळार आमचो संदेश आसा, आमचो प्रवीण आसा, पंच आहा, तांकां अशेंच पाडिल्लें मारलेलें, कळ्ळें न्ही. पूण बरें जालें ते बावडे हे जाले म्हणून, कळ्ळें. सो सांगपाचें कशें आसा, हे जे अदृश्य हे जे लोक जे आसा ही सगळी गुंडागिरी करता पळय काय न्हू, हेज्या व्हडल्या हेचेर कितें म्हणटात ते आमच्या हे मंत्री आसून सुद्दां भितर रावून हे बरोबर न्ही, हे बरोबर न्ही, त्याचो आमी निशेध करपाक जाय. तेन्ना बाबा ब्रायनाक सांगता, आमचो फुडलो जो स्पिकर आसा तेका पळोवचो, ते बरें करून. ताच्या पयलीं जस्ट तुमकां एक थोडक्यान म्हायती दिवंक सोदता. आनी पयले सुवातेर हांव देवा बरें करूं म्हाका गोविंद शिरोडकराक जायती म्हायती दिली, जी आमकां थोड्यांक जायत्या जाणांक खबर नासली आसतलें तो बॅकग्रावंड, पूण तांणी बरे भाशेन आमकां एक्सप्लेन केलें. जस्ट तुमकां हांव सांगूंक सोदता, हो रोहन गांवटे पळय हांव तो राक्षस, तो आतां कितें म्हणटा, जे गोविंद बाबा म्हणला सायडीक म्हणला ऑलरेडी हे सायडीन कन्स्ट्रक्शन येयला, ती सायडीन उडगो कन्स्ट्रक्शन येयला, म्हणून तेणी म्हटला जायत्या जाणांनी पयलीं रॅप केलें, म्हणून तुका आतां रॅप करून दिवं आमी.
आमी आतां उगी रावपाचें हें सगळें सायडीक केलें तेन्ना गव्हर्मेंटाची जबाबदारी ती गव्हर्मेंटान हाडूंक जाय आसली आनी हें तो एक्सक्यूज दिता मालकिरियाक. पूण आतां दुसरी गजाल सांगता जशें गोविंदान म्हटलां आमचें गोंय पळय जें आसा वेटलँड म्हणून ऑलरेडी नोटिफाय जाल्लें आसा. तो म्हणटा आपूण तयार मादिना म्हणटा. पयलीं आयटी पार्क तेणी तयारूच रोड बी केल्लो गोविंदान सांगलो 20 मीटर शेवाडी घालून घेवन. तेन्ना लोकांचो तुमचो असो सहभाग आसलो म्हणून तेन्ना गव्हर्मेंटाक फाटीच वचचो पडलो. आतां सेम परिस्थिती आमचेर येयला आनी तुमी असोच तेंको दिला देव बरें करूं मागता. आनी हो आतां रोवन कावटे आपूण म्हणटा तयार मादिना आपूण खूब तयार पयस सायडीक पयस म्हणटा रोडा कशी. तुम्ही जर आतां कोण एनवायरमेंट स्पेशलिस्ट आनी जायते विद्वान आहात तुम्ही पळयत न्हू हांगाच पळय हो स्लोप पळय कसो वयता तो. हांगा 500 ह्या तळ्याच्या सायडीक 500 दोंगर आसा. आमी ताका खंय तयार म्हणटा इल्बिनिजन म्हणटा आनी खंय कारेचे म्हणटा अशें हे सगळो दोंगरांचो स्लोप आहा न्हू तो तळ्याक वयता कनेक्ट जाता. पावस येयलें की तळें सामकें आतां फूल आहा. आमकां आतां एक्चुअली आमी थंय पळोवंक वाट करूंक सोदताले पूण आमकां ती वाट करतले थोडी झाडां कट करची पडटलीं आसली म्हणून आमी तें करूंक ना. पूण आमी फोटो तुमकां दाखयला कशें तळें भरलां तें. तेच्या सायडीक आतां तर युनिटी मॉल हाडी जाल्यार कशें कन्स्ट्रक्शन येतलें तेवूय तुमकां हेच्या बोर्डार पळोवंक मेळटलो. सो हिंगा जर आतां तो कन्स्ट्रक्शन करता आनी व्हडली व्हडली बिल्डींग जाता तेजो फ्लो खंय येतलो तळ्यान वयतलो न्हू तो. आनी हो मालकियाक म्हणटा ना आमी तयार म्हणटा सायडीक खूब पयस म्हणटा. आतां एका ह्या मुलकाक कोण समजयतलो रोवन गांवटेक ताका तर एकूच समजयतलो आमचो एकूट आनी आमचो तेंको लोकांचो जेन्ना आयटी पार्कार केल्लो तसो. देव बरें करूं. आतां आमचो ब्रायन जायत्या जाणांक लोक याद तुमी रिक्वेस्ट करता चड वगत घेयना कित्याक लोक आमच्या वतान रावल्ले आसा. सो आमी शॉर्ट मातशें उलोवन आमचे कितें विचार मांडचे आनी एड्रेस करचे म्हणून मागता ब्रायन. थँक्यू. पयलीं गोविंद शिरोडकराक देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमच्या दुसऱ्या स्पिकराक आपोवच्या पयलीं हांव शाबासकी आनी ताळयो मारूंक सोदता. आमचे 3-5 चेंग हाजीर आसा तांकां व्हडल्यान मातशे ताळयो मारया. आमचे 3-5 हिंगा हाजीर आसा आमकां सपोर्ट करपाक. आनी आमच्या उरलेल्या स्पिकरा लागीं मागता की ताणें मातशें शॉर्ट करचें कित्याक आमचे खूब स्पिकर आहा उलोवपाक आनीक वताचोय चड आहा. आतां मागता कृष्ण मुरगांवकारा लागीं 2 उतरां सांगपाक. सगळे पयलीं जे हांगा सपोर्टर जमले आसा तांकां देव बरें करूं मागता. आनी जो इम्पॉर्टंट इश्यू आहा हाचो जी ही लेक आसा ही लेकाक जे उदक आसा हे सबंद पाठाराचे तालावलीम बांयगिणी जशें आतां हेणी आमचे सांगला तुकारामान हे सगळ्याचो हो स्लोपी आसा तो ह्या लेकान हांगा स्टोर जाता. आनी 1909 म्हणजे 1909 पोर्तुगीज टायमार पोर्तुगीजान हे तळ्याचें उदक आसा ते स्टोर केल्ले म्हणजे ताका एक डॅम बांदलेलो फुड्यान आनी जे अशें सिस्टमॅटीक बांदलेले आसा की ताका एक पायपलायन दिवन जे ड्रिंकींग वॉटर संबंद पणजे हाका सप्लाय जाताले रिबांदर पणजे हाका सप्लाय जातले. त्याच बरोबर ताका एक सेंटराक एक कॅनल आसा. जे कॅनलाचें उदक आसा ते संबंद विलेजीक जे कॅनल आसा तातूंत एक इतले हायटीचे आहा की सरळ मनीस तातूंतसून पास जावंक शकता. कित्याक आमी ल्हानपणा पासून थंय सगळे हे पळयल्ले आसा. हांवूय ह्याच गांवचो आमी सगळे हे अनुभवल्ले आसा. आनी हे उदक इतले प्युअरिटी आसले इतले प्युअर आसले की जे लोक जे हांगा सगळे काम करताले ते कॅनलाचे उदक ड्रिंकींग वॉटर म्हणून सगळे यूज करताले. म्हणजे इतले प्युअर हे उदक आसले. त्याच बरोबर ते कॅनलाचे उदक जे प्लांटेशन करताले त्या प्लांटेशनात सगळे प्लांटेशन चिंबेल टू हांगा जे सगळे हे आसा शेतां आसा थंय पर्यंत तेजे सप्लाय जाताले. आनी सिस्टमॅटीक सगळे लोक आपले सीजन रेनी सीजन सोडून बाकीच्या सिजनाक हे प्लांटेशन करताले. त्याच बरोबर ताका म्हणजे हेजी जी डेप्थ आसा ह्या लेकाची म्हाका दिसता मोर दॅन 100 मीटर आसतली. तुमी जर टॉप टू बॉटम सेंटराकसून हे केली तेका मोर दॅन 100 मीटर डेप्थ आसतली. गोविंद बाबान सांगला त्या प्रमाणे हेजो संबंध रिपोर्ट आमच्या बायोडायव्हर्सिटीचो चेअरमॅन गोविंदा कडेन आसा. आनी ताका जे ओव्हरफ्लो ना जावपा कारण ते ओव्हरफ्लो जावन तो डॅम कोलॅप्स जावंक शकतालो. सो ताका सायटीन 2 आमी जाका कोंकणीन उतरवाव म्हणटा तशें दोनूय सायडीनी म्हणजे ओव्हरफ्लो जावं ना जावपाक सायडीनी उदक सप्लाय जावपाक थंय ताका 2 उतरवाव आसा. आतां ते हांगा प्लांटेशन आसल्या कारणान तुमकां पळोवंक मेळना. लास्ट टायम जेन्ना आयटी पार्काचो हे जाल्लो तेन्ना आमी खुबशे एनवायरमेंटलिस्ट आसा तांकां पर्सनली वचोन थंय दाखयल्ले आसा. आनी इवन थंय बोर्ड सुद्दां लायिल्लो आसा. 1909 तेजे हे जाल्लें इनॉग्रेशन तो बोर्ड सुद्दां आसा. तुमी रिपोर्टर केन्ना येयले जाल्यार तो पळोवंक शकता. त्याच बरोबर लास्ट टायम जेन्ना आयटी पार्क जाल्ले एका ह्या तेचेर आयटी पार्काचेर आमी सगळ्यांनी गांवच्यांनी एकठांय रावन एका ओपोज केल्लो. तसो म्हणजे लोकांनी ओपोज केल्लो आनी लिगली हेतून आमी फायट दिल्ली. गोविंद बाबान हायकोर्टा पर्यंत वचोन
जे आमचे गोवा फाउंडेशनाचे हे आसा डॉक्टर आल्वारीस आसा त्यांच्या सहकार्यान वचून थंय हायकोर्टान वचून पासून स्टे हाडलेली आसा. पण एक प्रश्न येता, परतो परतो होच मनीस ह्याच जाग्यार कित्याक हे हाडूंक सोदता, हे हांगा प्रोजेक्ट एक प्लेसीर कित्याक हाडूंक सोदता, हो एक क्वेश्चन मार्क जावन आसा. आणि ह्यो सबंद लोकांक खबर आसा आणि गोविंद बाबान सगळे तुमकां हेचे पॉइंट हायलायट केल्ले आसा. तशेंच ही जी हांगा हे आसा आमच्या चिंबल गांवची हेची जी ड्रेनेज सगळी सिस्टम आहा, जो लोड हे आसा तो आमच्या पंचायतीक कांयच खबर ना. आमच्या पंचायतीक एक जर आन्सर केले जाल्यार ताका काय खबर ना. ते फक्त वयर सेंटराचो तो TCPचे ते इतलेंच सांगून यांची जबाबदारी सगळे हे दुसऱ्याचेर धुकलता. एक्चुअली पंचायतीची जबाबदारी आसा जेन्ना हो त्याच्या ज्युरिडिक्शनान प्रोजेक्ट येता तो म्हणटा आपल्याक रिटर्न काय येवंक ना. रिटर्न येवपाची गरज ना. जेन्ना हे पंचायतीच्या ज्युरिडिक्शनान खंयचोय प्रोजेक्ट ना डेव्हलपमेंट जाता ही पंचायतीची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा थंय वचून ती फायंड आउट करपाची. पण ते तशें केल्ले ना. पण हे सगळे आमच्या गोविंद बाबान केल्ले आसा. आणि दुसरो प्रश्न एक आसा, हे लोक हांगा कित्याक हे जमनी एक्वायर करूंक सोदता. हेज्याक पयलीं जमनी एक्वायर केल्ले ते खंय कितले प्रोजेक्ट जाल्ले आसा आणि त्या प्रोजेक्टाक कितले जाल्ले आसा. यांची एक टेक्निक आसा ही एक्वायर करपाची, मागीर लॉंग लिजा खंयच्या तरी डेव्हलपराक दिवपाची आणि तो मागीर तो ही रेट आसा कितें आणि डेव्हलपराची रेट तुमकां खबर आसा. हेजे फाटलें हे मेन इंटेन्शन आसा. उलोवपा सारकें खूब आसा पण टायम शॉर्ट आसल्या कारणान हांव म्हाजी 2 जाणांक सोंपयता. देव बरें करूं. कृष्णा आता आमच्या संदेश गोंयकाराक आपयता. तो जावन आसा एक आमचो जो एक्टिविस्ट IT पार्काच्या टायमार जो मार हाडलेलो, तेका मार पडलेलो, तो खूब इंजर जाल्लो तेन्ना तालवारांनी तेवूय. आता उलयतलो 2 उतरां. सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा तुमी येयले आमचे हे सपोर्ट करपाक. आमी हे तळें वाचूंक सोदता फक्त आमच्या फ्युचरा खातीर. हे तळें आमच्या भुरग्यांच्या ल्हान भुरग्यांच्या फ्युचरा खातीर आमी वाचोवपाक जाय. फुडें तुमकां खबर आसतले आनी 10-20 वर्सांनी उदकाचे कितले प्रॉब्लेम जातले ते. आनी हे तळें तर आमी वाचयना आतां आनी 20 वर्सांनी आमची ल्हान भुरगीं आमकां क्वेश्चन करतली, पापा बाबा हे तळें तुमी कित्याक वाचोवंक ना. हे तुमचे इतले तळें बरें आयले उदकाक आमच्या फ्युचराक तुमी कित्याक वाचोवंक ना. हे क्वेश्चन आमकां करतले. ह्या खातीर आमी आयज फुडें सरला हे आमचे तळें वाचोवपाक. आणि रावन कोर्टाक सांगूंक सोदता तुवें रामांक ना कोणाकूय तुवें अशें मारून धाडलें ना कितें केलें. आमी चिमलकार तशेंच भिवपाचे ना. तूं केन्ना आमचेर अटॅक कर, आमी सदांच फुडें आसतले आनी आमच्या गांवा खातीर सदांच मरपाक आमी फुडें आसतले. मरपाचो जाल्यार मरतलो, एक दीस मरतलो, पूण बरें काम करून मरतलो. आमी जिवाक भिवपाचे ना. इतलें सांगूंक सोदता. थँक्यू. देवबरें संदेश. दुसरी तुमकां एक म्हायती दिवंक सोदता. म्हाका एडवोकेटान आतां कॉल केल्लो. आतां हे कितें युनिटी मॉलाचें तुमी पळोवन शकता बॅरिकेड घालून काम बी चालू, तुमकां सगळे पोल बी मारलेले पायपां पत्रे लावपाक. आनी ऑलरेडी काम केल्लें आहा. आतां हें कोणें केलां तें रोहन कावंटेनच केलां, हितून कांयच दुबाव ना. पूण आमी पळयता सादें सुद्दां घर बांदतलो ना बिल्डींग बांदतलो जाल्यार आमकां एक बोर्ड लावचो पडटा. तितून बरोवचें पडटा पंचायत लायसन्स नंबर नाल्यार TCP रेफरन्स नंबर आनी प्लॅन नंबरूय घालचो पडटा. आतां हो इतलो व्हडलो प्रोजेक्ट चालू केला थंय पळयत जाल्यार एक बोर्ड आसा. हे कोण काम करता, कोण कितें करता कोणूच नाही. म्हणजे काम आतां सध्या इलिगल आसा आनी चोरयांनी करता. हे कोण आतां करतात ते तुमी आतां डिसायड करा. आमी हाडे कडेन उलयतले. हे म्हणटा टोटली इलिगल आसा. तेणी सगळे थंय डिस्प्ले करूंक जाय आसले. पूण आतां तेणी झाडांय बी मारला म्हणून कळटा. आमी आतां मिटींग जाता पळयतले ते कितलें डिस्ट्रॅक्शन केलां तें. देव बरें करूं. आता आपयता आमचो एक डायनेमिक वावुरपी आमच्या गांवांत. पूण तेका आपोवच्या पयलीं एक प्रश्न आमच्या सगळ्याच्या मनान घालता. डेव्हलपमेंट 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 म्हणीत आसता आमी. इज डेव्हलपमेंट सो बांदपाचेरूच आसा. बिल्डिंगा काडले प्रोजेक्ट असले प्रोजेक्ट येयले डेव्हलपमेंट. आमचो जो नॅचरल रिसोर्स हा म्हटल्यार ते फाटल्यान दिसता 20,000 स्क्वेअर मिटराचेर येवपाचें आसा. म्हणजे तुम्ही बसला थंयसर येवपाचें आहा.
4 फ्लोराची व्हडली बिल्डिंग आणि थंयसर व्हडली व्हडली शॉपां गोंयची न्हू आं. 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट म्हणजे झेडपी इलेक्शन कशें गोंयचे तशें आणि स्किल इंडिया मेक इन इंडिया तशें पोसता ते आमकां उदक दिता. आयज तर लेक ना जाल्यार चिमला गांव ना आणि चिमला गांव ना जाल्यार आमी ना हे लक्षात दवरची तुमी. आणि हे सगळे आमी आहा हांगसर ट्रायबल लोक चडशे आहा ते ट्रायबल लोक आसा. आमी भाजी रोयता आमी थंयसर फुडें मागीर आनी कितें कल्टिवेशन करता त्याचो इम्पॅक्ट हिंगा जातलोच. आनी युनिटी मॉल येता कितें ते सांगता. जेन्ना युनिटी मॉल हांगा जातलो ती बिल्डिंग जातलो 51,000 लिटर्स पर डे सेवेज जनरेशन जातलो म्हणजे बुरशी घाण उदक ते ट्रीटमेंट करपाक ते एक एसटीपी प्लांट बांदतले हांगसर. म्हणजे तुमची 4 बुनियाद जशें आसता पळय तितलो डीप एसटीपी प्लांट बांदतलो ते जनरेट करपाक ते ट्रीटमेंट करपाक किलो पर डे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जनरेट जातलो. आनी हे सगळे त्याच्या सायडीक कसिनो चलता. व्हडलें आतां हॉटेल येवपाचें आहा चिंबल प्रॉपर्टीज नांवार व्हडलें हॉटेल येवपाचें आहा. ते जे गिरायक जावपाक जाय तेका क्लायंट मेळपाक जाय म्हणून हांगा मॉल हाडटा. फर्स्ट राजेश कवटे नाव राजेश, सेकंड रोहन आणि थर्ड रुदाल्फ. हे तिनूय म्हणल्यार RRR राजेश रोहन आणि रुदाल्फ. जर तुम्ही तिगूय जर RR आहा जाल्यार आमी RR आहा. आमी RR कशे हे राजेच्या वयर आमी रायज जातले, हे रोहनाच्या वयर आमी रोअर करतले आणि हे रुदाल्फाच्या फुडें आमी रिवोल्ट करतले. आमी RR. आणि तो कितें म्हणटा की चिंबल डेव्हलप जातले युनिटी मॉल चिंबल डेव्हलप जातले. सद्दां ते इंदिरानगरूचें नाव घेता. अरे कशें डेव्हलप जातले. आमचे हेल्थ आहा आल सांताक्रूज. आमची पंचायत मोडपाक पावला. प्रायव्हेट स्कूल पडटा ते हितून आसा पंचायती घरान आसा थंय गोंयटा भुरगीं तशीं शिकता. हांगा लायब्ररी ना खेळटले म्हण आमकां एक ग्राउंड ना. सांताक्रूज ग्राउंड आहा मेर्से ग्राउंड आमचा ग्राउंड ना कित्याक ना. आनी कसले डेव्हलपमेंट हे युनिटी कसले डेव्हलपमेंट करतलो. एक लॉगिन जातलो एक मिटींग जातलो एक साधे हॉल ना. तुमकां जी बायलां सगळीं येयला एसटी बायलां येयला रस्त्यार गटरांगेर बसचें पडटा आनी आपलें नुस्तें आनी आमची भाजी विकची पडटा. कित्याक एक मार्केट ना आनी कसलें डेव्हलपमेंट. आनी तूं म्हणटा की तुमी बिल्डिंग अपोज करूं ना. रोहन कवटेक सांगूंक सोदता तुका जर ताकद आहा जाल्यार हे बीजेपी ऑफिस मोड पयली. हे बीजेपी ऑफिस मोड पयली. तूंच आहा मरे तूच आमदार आहा तूच मिनिस्टर आहा तुजोच प्रमोद सावंत आसा मरे. मोड बीजेपी ऑफिस. आनी रुदाल्फाकूय सांगता तुजो ग्राउंड आहा ती जागा कशी घेतला कितें घेतला ते सोडून दी. ती जागा तूं आतां आमच्या नांवार कर. ती जागा आहा ती चिमलकरच्या पंचायतीच्या नांवार कर. बांदून आमी थंय ग्राउंड आमी बांदता थंय कम्युनिटी सेंटर आमी बांदता थंय मार्केट. एकूय जाय तूं येवंक ना मरे. भायर येवन तूं भाशण येता असेंब्लीन कित्याक उलोवंक ना तूं. असेंब्लीन युनिटी मॉलाचेर कित्याक उलोवंक ना तूं. आनी तो म्हणटा आमी ताका मेळटले पंचायतीक मेळटले. पंचायत आमचीच आहा बीजेपी पंचायत आहा एमएलए आमचोच आहा. मेळ्ळो तूं सांगलें तर रुदाल्फाकूय सांगता तूं मेन जबाबदार. तिसरो आर तूं आहा. तुवें सगळ्याक सायडीक जागा घेतलेली आहा. रोहन कवटेच्या भावान तूं सकयल जागा गेल्ली आसा. ते सायडीक आमची मोसंडी आहा थंयसर अडवाल पार्कान जागा घेतलेली आहा. म्हणून सायडीक ते सगळे डेव्हलप करपाक जाय म्हणून या तिकूय RRR फुडें सरलेले आहा. हे चिंबलकारीन आमकां दाखोवंक जाय. एकटो संदेशूच ना जाल्यार एकटो प्रवीणूच ना हांगसर. सगळ्यांगेर अटॅक करून फुडें येतले. हांव सांगता आमी रक्ताचे ट्रायबल्स आमी रक्ताचे आदिवासी आमी आमचे रगत दिवपाक पाटी सरची ना. जावं तुमकां संदेश जावं प्रवीण जावं गोविंद जावं कोणूय जावं कितले हाडा तुमी युनिटी मॉल आनी तुमकां चॅलेंज मारता की आपूण हो प्रोजेक्ट करून दाखयतलो म्हणून कसो करता तूं पळयता आमी. तर तुका सांगता ही चिमलकानी आहा सकयल आनी वर आमचो पायगिनेश्वर आहा तो तुमकां दाखयतलो. तो तुमकां जावं तुमचे कडेन कितले दिगंबर कामात आसूं तुमचे कडेन कितले देवाचे मनीस आसूं तुमचे कडेन विश्वासीत राणे आसूं तो हातीक दोऱ्या बांदता आनी देवासपण करता तो आसूं. आमचे कडेन रक्ताचे ट्रायबल्स आहा आमी चिमलकार एक जाल्ले आहा सगळे एक जाल्ले आसा. आनी सांगता हो युनिटी मॉल जाल्यार आनी कसलो प्रशासन स्तंभ जाल्यार आनी कसलो स्तंभ
रुदल फॉर द ग्राउंड रोहन काउंटीची कसिनोज कशेंच आमी येवंक दिवची ना आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका देव बरें करूं देव बरें करून अजय कोलकर सॉरी. आणि आता आपण स्वतः जो मनीस स्वतःच पावता जीएमसी नोस जाल्यार कोणाच्या मरना कोस तो डेफिनेटली आसता. आपयता आमच्या भावाक विक्टर कन्साल्विसाका 2 उतरां सांगपाक. मोगाळ भावानो भयणानो, आदी आणि आता आदी कितें आसलें आनी आतां कितें करूंक सोदता हेजेर अंतर जाल्लें आहा. हांव सदांच म्हणटालो, आतांच तेणें नांव घातलां चिंबलची सायबीण. ती मार्शेलान हांव केन्ना वताले तुमी म्हाका. ती सायबीण कोणाक उगी रावची ना, ती सायबीण कोणाकूच सोडची ना. आनी उगडास दवरा, आमी तेचेर भार दवरलेलो आहा. आनी हिंगा आयज पासून कितेंच वायट चिमला जावंक दिवंक ना. आनी आयज आमकां गोमान येता हो सरकार गांवांनी भोंवता, गांवांनी तेंचे एजंट भोंवता कितें करपाक, डेव्हलपमेंट. कसलो? तुजो आनी म्हाजो न्हू, तेंचो डेव्हलपमेंट तेंका करपाक जावो. आतां थोडेच लुगार उरल्या गोंयांत, ते लुगार ते खोपशे करूंक सोदता. आदी म्हणटाले आमी गव्हर्मेंटाक कितें जाय जाल्यार आमी एक्वायर करताले. हे एक्वायर बेक्वायर के न्हय, खोपशे करूंक सोदता. आपल्याक जाय ते करूंक सोदता, लोकांक जाय ते करूंक सोदिना. आयज आमी मेळूंक सोदता, हांव म्हणूंक सोदता, हो मंत्री जो तुमी नांव घेतला तेका मिनिस्टर मॉल म्हणून तेका नांव घातल्या बरें. थिंगाय मॉल आहा, रोरे मॉल आहा. हिंगा आतां मॉल आनी पॉल करूंक सोदता. आमकां मॉल आहा ते पॉल करूंक सोदता, पूण आमी मॉलूच येवंक दिवचे ना. आमचे पॉल आहा ते आमी उतारगड करतले आनी आमकां जाय ते आमी करतले. आमी कोणाकूच भिवना. हांव भिवंक ना, तुमकां खबर आहा. आनी आयज हांव तुमचे सभे माजर सांगूंक सोदता, तो मॉलाचो पात्रांव म्हणटा तो, तेका आमी मिस्टर मॉलूच नांव घालया, मिनिस्टर म्हणचें न्हू. तेका मिनिस्टर म्हडी जाल्यार तो आपूण व्हडलें सोगमता आनी आपलें गोंय आपलें तें म्हणटा. तेका मिस्टर मॉल म्हणया. आनी तेन्ना ते गमतले आपणाक हिंगा तोपता म्हणटालो. तर आमी तेका दाखोवया आमचो एकवट. आमी एकवटान आयज भायर सरले. हांवूय तुमच्या मदें येयला सांगपाक आनी दाखोवपाक की आमकां हें नाका डेव्हलपमेंटाच्या नांवान तुमी कितें करता आनी कितें केलां आनी कोण खाता तें आमकां खबर आहा. हांव भितोयलो मनीस, पूण असेंब्लीन ना, पूण भायल्यान आहा. आनी हांव तुमकां सांगता, तुमी आयज एकठांय जाल्या, तुमी एकवट दवरला, एकवट दाखयला. हांव तुमच्या भारान एकवटान आहा आनी हेजेय फुडें आसतलो. म्हज्या मोगाळ भावांदो भयणांदो, हांव जाणा MLA आहलो तेन्ना आमकां 2च तोंय आहली, एक चिंबलचें एक बोंडाळाचें. आनी हें उदक आमी हाताले आनी लोकांक पावयताले. लोक भाजी रोयतालो, मिरसांगो काडटालो, सगळें काडटालो. तेच भाशेन बोंडाळाचें. आनी हें आयज तोय आहा ती तोय जावची ना. ती सेप्टीक टँक आसतली. हे इतले बिल्डिंग येता तेजी सेप्टीक टँक जातले आनी ती सेप्टीक टँक जातली. ते सेप्टीक तोय जातले. म्हणजे तुमी जाणा सेप्टीक म्हणजे सगळो गो मेळ सगळो तितून येता. ते भाशेन हें जातलें. हें जावपाक दिवपाक उपारो ना. आमचो एकवट आमी दवरया, आमी आमचें तोय सांबाळया, आमचो गांव सांबाळया आनी आमची चिमला आमी सांबाळया. देव बरें करूं. करून विक्टर बाब. आता आमच्या मध्ये एकूच 40 मध्ये एकूच आमचो MLA. हे एक पावडी त्याने चिंबरचो इश्यू घेतलेलो. आउट ऑफ द MLAs जे कोणे इश्यू चिंबरचो घेतला तो आमचो एक MLA. आणि आमच्या मध्ये सद्याक
आमचे MLA ना पूण तो सायडीचो आमचो विरेश बोरकाराक ताळयो मारून येवकार दिवया. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका आपयलो आनी एक उमेद भोगता ती म्हणजे आयज आमी पळयता की जाणटी तशेंच भुरगे तशेंच तरणाटे ह्या वोताच्या काळार हांगा येयल्या. कित्याक येयल्या? आपलो गांव सांबाळपाक. ही चिंबल्याची जी भूमी आसा, गोंयची भूंय आसा, ही भूंय वाचोवपाक लागून. हांगा तोयार लेक, जो तोयार लेकाचो प्रश्न जो आसलो तो विधानसभेन पासून आमी काडलो. विधानसभेन पासून ह्याच युनिटी मॉलाचो, म्हटल्यार हे युनिटी मॉल कित्याक जाय, कोणाक जाय आनी फुडें कितें फायदो जातलो हेचो प्रश्न जेन्ना विचारलो तेन्ना जो मिनिस्टर आसलो तो प्रत्येक वेळार तुमी विरोध करता विरोध करता विरोध करता हेच सांगता. तो म्हणजे रोहन खावटे. आता विरोध कित्याक करता? आयज हांगा आमचे सगळे वाठारांतले लोक जमलेले आसा. जे लोकांक खबर आसा हेची व्हॅल्यू कितें आसा ती, हेची बायोडायव्हर्सिटी कितें आसा ती. आयज कितलेशे जाण एनवायरमेंटलिस्ट हांगा जमलेले आसा जेंका खबर आसा की हे कितले इम्पॉर्टन्स आसा ते. पण ह्या मिनिस्टरांक आनी ह्या सरकाराक हो बीजेपीचो सरकाराक मात्तूय खबर ना काय तांकां फक्त जाय आपणाची बोल्सां भरपाक. आमी पळया आयज काय बरें हे फाटल्यान तुमी पळयता आसतलो जो कॅनपी म्हळ्यार कितलो डेन्सिटी डेन्स फॉरेस्ट आसा, झाडां कितली डेन्स आसा आनी मदीं काय बरोसो तयार लेक. इतलो सुंदर असो लेक कोण म्हणटलो ह्या वाठारांत आयज तुमी पळयता हेच्या पयलू आमी बसून हे सायडीन चलत भोंवताले, ह्या दोंगरांचेर आमी चलत भोंवताले. त्या टायमार हो जो बायपास हायवे आसा तो बायपास हायवे नासलो. हो कदंबा प्लेटाचो जो बायपास हायवे ते कांयच नासले. तुमकां हांगा जाणट्यांक खबर आसतले की कशें ह्या दोंगरांचेर आमी सगळे भोंवल्ले आसा. ह्या दोंगरांचेर जो मोग आसा आनी ह्या मोगाक लागूनच सगळे हांगा आसा. सो हांव पयलू तुमकां मागता की तुमकां लागून ताळयो मारच्यो कित्याक तुमी ह्या वोताच्या कळार सगळे हांगा उबे आसा, बसलेले आसा. आयज ह्या सरकाराक हो बीजेपी सरकार जो प्रत्येक वेळा म्हणटा आमी डेव्हलपमेंट करपाक आसा, थंय त्यांचो प्रायम मिनिस्टर म्हणटा हालींच तेजो बर्थडे जालो. ज्या बर्थडेकूय तेंच्यांनी व्हडली व्हडली घोशणा केली, व्हडली व्हडली विधानां केली. ते म्हणटा की स्वयंपूर्ण गोंय करतले, आत्मनिर्भर भारत करतले. आयज कसले आत्मनिर्भर करपाक सोदता तुमी? जेन्ना आमी स्वयंपूर्ण जाल्ले आसा आयज आमचो कल्चर जो कल्चरल जेनोसायड करपाचो प्रयत्न हो बीजेपी सरकार करता. जसे आतांच सांगले कितलेशे स्पोक्सपर्सनांनी की हांगा शेतां रोयता, हांगा भाज्यो रोयता आनी हांगा कितलेशे झाडां आसा, काजीची प्लांटेशन आसा. हे स्वयंपूर्ण आमचे, हे गोंयकारांचे स्वयंपूर्ण आमी गोंयकारांनी केल्ले, आमच्या जाणट्यांनी केल्ले, आमच्या पिगी पिगी हे करून लायिल्ले आसा आनी गोंय राखून दवरिल्ले आसा. पण आयज ह्या बीजेपी सरकाराक हे नाका. हेंकां जाय कितें? हेंकां मॉल जाय. आतां मॉल कित्याक जाय? कोणाक लागून जाय? हे भायले येता हांगा व्हडली व्हडली शॉपां घेता, व्हडले व्हडले शोरूम घालता, गोंयकारांक कांय मेळना. हो युनिटी मॉल म्हणटा तो आयज हांगा एक युनिटी मॉल म्हणटा, दुसरो आनी एक ओल्ड गोवा घालपाक सोदताले, तिसरो आता डीएलएफ म्हणटा तो पाट्यार येता, तोय सरकाराचोच जागो. जो पाट्यार येता डीएलएफ मॉल तोय सरकाराचोच जागो, तो लिज आउट केल्लो आसा. हो मॉल जो आसा तोय तेच नाटक आनी थंय जे मॉल जातलो ओल्ड गोवा जावपाक सोदता तेय तेजेच नाटक. जेन्ना आमी हेचो विरोध करता तेन्ना तुमी फक्त म्हणटा की विरोधक जे आसा ते विरोध करपाकूच आसा. हांगा विरोधक विरोध करपाक न्हू, विरोधक तुमकां सारखे दाखोवपाक आसा, वाट दाखोवपाक. आनी तुमकां समज वाट कळना जाल्यार लोक तुमकां वाट दाखयतले. लोकांक तुम्ही फोकाळ्यांनी घेतले, लायटली घेतलेले आसा. लोक कितें म्हणटा कांयच ना कशें केलें, कचरो करून उडयल्लो आसा. आयज पळयता तुमी की कोण विरोध करता तांकां मारता, कोण आवाज उठयता तांकां मारता. म्हटल्यार अशें दिसून येयल्लें आसा की गोंयांत आयज सरकार न्हू हो हुकुमशाहीचे डिक्टेटरशीप चल्लेले आसा. जे म्हणटा की तुमचे आमकां कांय आयकोपाचें ना, तुमचे आमकां कांय आयकोपाचें ना, आमकां कितें जाय आमच्या मस्तकाक कितें मारलेलें आसा, आमकां कोण ते जे बिल्डर लॉबी जे आसा, जे बिझनस लॉबी आसा ते कितें दितले ते आमी तुमचे ठोकतले.
इलेक्शना टायमार कितें करतले? इलेक्शना टायमार तुमकां पयशे वाडटले आनी मतां मारपाक लायतले. हांव हे कित्याक लागून म्हणटा? कित्याक आयज आमचे गोंयकारूच पयशांक लागून मतांय मारता आनी ही परिस्थिती आयज एका लागून जाल्ली आसा की हो सरकाराक मस्ती मारलेली आसा. जी मस्तकाक जी मस्ती मारल्या पळय ह्या सरकाराक मारलेली आसा. आनी प्रत्येक कडेन आमी पळयता की आयज प्रोजेक्टाचे प्रोजेक्ट हाडटा. कोणाक लागून हाडटा? गोंयकारांक लागून हाडटा? कोणाक लागून? आता आमी कोणाक वचपाचे सांचे थंय IIT प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता. प्रत्येक गांवांनी तुम्ही प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता. मात गोंयकारांक काय ना. आयज सादे गोंयकारांक सद्या शॉप पासून चलयतले ना तेंची परिस्थिती ना आनी जी शॉपां आसा ती आयज बंद पडटा. तांकां प्रोटेक्शन म्हणटा ते काय ना. सरकाराक फक्त जाय कितें? आपणाची पोळी भाजलेली. आपणाक फक्त पयशे कशे करपाचे, जी तिजोरी भरपाची आनी तिजोरी भरून कशे वाटपाचे आनी काबार करपाची गोंय पळय तेच पडला. आमचे पर्यावरण आयज नश्ट जायत आसा. गोंयभरान आमी पळयता आमी तसोच बांबोळेचो प्रोजेक्ट तसोच बंद उडयलो आनी ह्या प्रोजेक्टाक कशे EIA मेळले? हो जो प्रोजेक्ट आसा ताका कशे EIA मेळले? उदक आमचो एक स्पोक्स पर्सन आतां ताणें सांगलें की हांगा बोर्ड ना. आता हे बोर्ड नासतना नोटिफिकेशन नासतना बोर्ड नासतना हो सरकारी प्रोजेक्ट म्हणटा, सरकाराच्या थ्रू प्रोजेक्ट करता म्हणटा, हो कशे करता? आयज सरकार जो आसा बीजेपीचो सरकार तो 14 करता, तोच इलिगलिटी करता. अरे हो सरकार जाला इनलिगल. हो सरकार जाला कितें? इनलिगल सरकार. कारण तेजोच कायदो खबर ना. बोर्ड मारपाचो जावं कितें मारपाचें कांयच खबर ना. आमी पळयता की गोंयभरान अशे कितलेशे प्रोजेक्ट येता, कितलेशे प्रोजेक्ट चालूच आसा. आनी तुमकांय हांव उलो मारता की जेन्ना हांव हांगा येवपाचो कारण कितें? आयज हो जो रुदल्फ आसा तो रुदल्फ सुशागत आसा. तेणें खरें म्हटल्यार हांगा येवपाक जाय आसलें. तेणें खरें म्हटल्यार हांगा तुमच्या वांगडा रावपाक जाय आसलें. तेणें खरें म्हटल्यार हांव आवाज उठोवपाक जाय आसलो. पण ना. कित्याक आयज ज्यो पोटल्यो घेवन गेल्या पळय त्यो पोटल्यांचो जो आयज हें आसा तो मेजपाक आसतलो. त्यो पोटल्यो मेजता आसतलो कित्याक ताका लोकांचे पडलेले ना. तेणें डिसायड केलें कितें? त्यो पोटल्यो मेजून उडकी मारपाची, माकडा भशेन उडकी मारपाची तेणें डिसायड केलें आनी ताका लागून तो हांगा ना. आनी तशेंच आयज आमी समज चिंतले की परत परत अशेच रस्त्यार येतले नाल्यार अशी आमकां फुडें वचून रस्त्यार देंवचें पडटलें. आमी चिंतपाक जाय की ह्या सरकाराक कसो धडो शिकयतले. हो सरकार जो आयज आमकां प्रत्येक गांवकारांक गोंयकारांक रस्त्यार हाडटा, ह्या रस्त्यार प्रोटेस्ट करचें पडटा, हांकां कसो धडो शिकयतले हें आमी चिंतपाक जाय. आमी प्रत्येक वेळा गोंयकारां वांगडा उबे राविल्ले आसा. ह्या पर्यावरणाक लागून हें गोंय सांबाळपाक लागून जी देवभूमी म्हणटा आमी, जी देवभूमी आमी देवांची भूमी म्हटल्यार प्रत्येक म्हटल्यार जावं हिंदू आसूं जावं मुस्लीम आसूं जावं कॅथलीक आसूं सगळ्या धर्मांचे हांगा देव आसा, देवत्मा आसा आनी त्या देवांक घेवन आमी फुडें वयता. आमी राखणदारांक घेवन फुडें वयता. जे राखणदार हे राखता, हे दोंगर राखता, हे शेतां राखता, ही भाटां राखता. तांकां दिसता आसतलें की तुमी हात घालतले. आयज कितले जाणांनी हात घातलेले आसा तांची हालत कितें जाल्ली आसा ती तुमी याद धरा. आयज खूब जाणांनी हेचे पयलू अशे हात घातलेले ते आयज हांगा ना, ते वयर पावल्ले आसा. वयर पावल्ले आसा वयर. हे याद धरा. हे मस्तकाक मारून घेवं नाका. तुमचे सद्या आयज साधला आसतले पूण साधला तेजेर तुमी समज अशेंच करपाक लागले नाल्यार देव तुमकां पळयतलो. कोण म्हणटा देवा कडेन उलयता. आमी तुमी देवा कडेन उलयता आसत मात आमचो कनेक्ट जो ही भुंय आसा ही देवान घडयल्ली आसा. आनी जेन्ना तुमी भुंयेक हात लायतले तेन्ना देवूच फुडें सरतलो. ह्या खंयच्या तरी रुपान जसे आतांच पयले तो संदेश सांगतालो आमी फुडें रावतले तशें खंयच्या तरी रुपान देव फुडें सरतलो आनी हेच्या पयलीं देव फुडें सरलेले आसा. सो फकाणां करची न्हू. आमचो तेंको आमच्या चिंबळाच्या लोकांक आमच्या गोंयकारांक सदांच आसतलो. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष तुमच्या वांगडा एकजुटीन एक मुठीन एकटे रावतलो. आनी तुमी जेन्ना म्हाका उलो मारतले ह्या विधानसभेन आवाज करपाक जावं विधानसभेच्या भायर आवाज करपाक तुमच्या वांगडा उबो रावतलो. फाल्यां कोण आसूं नासूं पण आमकां जाय आमचें गोंय उरलेलें, आमचो गांव उरलेलो आनी आमचेर जो सैम आसा तो उरलेलो. आनी हे गोंयकार जे गोंयकार आयज झुजता, आयज जे गोंयकार रडटा, दुकानी रडटा, जशें अजयान सांगलें गांवांत कांयच ना पण हांगा हाडून मॉल धरून सोदता. गांवांत फॅसिलिटी कांयच ना पण हांगा मॉल हाडपाक सोदता. सो ही जी परिस्थिती आसा गोंयकारांची ही परिस्थिती जावपाक जायना. हांव तुमकां मनाक हातांतल्यान देव बरें करूं म्हणून सोदता. हे झूज जे आसा, ही क्रांती जी आसा ही क्रांती सगळ्यांची आसा. ही फक्त तुमची न्हू, ह्या प्रत्येक गोंयकाराची क्रांती आसा. ही क्रांतीन सहभागी जावपाचे सगळ्यांचो हातभार लावपाची गरज आसा. आनी गोंयकारां कडेन उलो मारता की जेन्ना जेन्ना अशे गांवचे लोक खंयच्याय
उलो मारता की आमचो गांव वाचोवपाक जाय, तांकां तेंको दिवपाक मुद्दम येया. आयज आमी घरा बसचे न्हू, आमी घरा बसतले, टीव्ही पळयतले, जावं खंय प्रोग्रामाक वयतले, कोण पिकनिकेक वयतले. आसा तशेंच अमित पालेकर जायते डिग्निटी येयला, पूण आमकां आमच्या आमदाराचे तेका लागून कमीपणान तुमी भरून काडलेली आसा आनी लोक पळयता सामके वतान रावला. आनी तुमी तशेंच मातशें सहकार्य करा. आमी रोखडेच वायंड अप करतले आनी मागता बाकीच्या स्पिकराक तुमी म्हणून म्हाका सांगूशें दिसता. काल जेन्ना हांगासर हे करपा खातीर प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आमी हांगासर सगळ्या पत्रकारांक की लोकांक कळोवपाक हांगासर येवचें म्हणून, त्या वेळार एका पत्रकारान म्हाका प्रश्न केल्लो की तुमचो आमदार तुमच्या बरोबर आसा काय म्हणून. ना हांवें म्हळें आयटीच्या टायमार आसलो म्हटलो तो, पूण जेन्ना रोहन खंवट्यान तेजे कितें स्कॅम आसा तो भायर काडलो त्याच दिसान तो गायब जालो. तर आता काल आयचे तेका मिटिंगेक आपोवपा खातीर हांवें 15 वेळा फोन केलो. 15 वेळा. तेजे 2 फोन नंबर आसा, तेणी रिसीव करूंक ना. ह्या उलट 7-8 दिसा पयलीं वच बाब रुडॉल्फ आमच्या काय भुरग्यांक सांगता, अरे तुम्ही त्या गोविंद शिरोडकरांचे कितें आयकता, हा कित्याक आयकता तो सांगता ते, आणि एकदम हे जाता, अपसेट जाता. सो सांगपाचें इतकें आसा की ताजो एक हांगासर डिमांड आसलो तेजो. हांवें सीएमाच्या समोर ताका सांगलें, तूं आतां ह्या रोहनाच्या हितून तुजो फुटबॉल ग्राउंड जो आसा पळय त्या हितून तो हितून घुसोवं नाका म्हणून. हा तुवें हांगासर रेप करपाक येवं नाका म्हणलें ही जागा. सो इतकें म्हाका सांगपाचें आसलें की म्हाका दिसता तुमकां सगळ्यांक उतर मेळ्ळां आसतलें आता तेजी भुमिका कितें आसा ती, कोणाची, आमच्या एमएलएची. आनी आयज सकाळीच म्हाका परते सांगले गेले, ना आयचे मिटिंगेक तो खंय गर्दी पळयतलो कितकी जाला ती, आनी त्या प्रमाणे तो सीएमाक थंय रिपोर्ट करतलो अशें आमकां सांगलें गेलें. पळोवया आमचें कांय अडपाक ना. इंदिरानगर आमी 2 राती भोंवले, पण हांगासर जे कोण इंदिरानगरचे आमचे सगळे भाव येयल्ले आसा तांकां वेलकम करता. परंतु आय थिंक सम इंदिरानगर पीपल दे हॅव बीन इन्स्टिगेटेड नॉट टू गो हियर. दॅट इज द केस. थँक्यू. परत एकदा आमचे एमएलए गिरीश बोरकाराक देव बरें करूं म्हणटा. फक्त सांगूंक सोदता हो मुद्दो चिंबोरकाराचो न्हू, only not only Chimber people but the entire Goa. आनी प्रूव करपाक आमचे मोदे एक ताका इन्वायट करता आयन लेडी फ्रॉम मारगांव, प्रतिमा कोथिनो फ्रॉम मारगांव but of Goa. Okay, she clarifies that Naveli. बाबा नावेलकार म्हणून सगळ्यांक very good morning. With due respect to MLA who is present here, Bab Girish Borkar, my good friend, Aam Aadmi Party चो अध्यक्ष हांगासर आसा अमित पालेकर, हेर माने सगळे आसा, आनी तुमकां पत्रकार भावांकनी a very good morning.
आणि आताच कोणतरी तुमचो होस्ट उलयतालो की आमदार ना रुडॉल्फ ना म्हणून. इफ वी कॅन कम फ्रॉम द कॉर्नर्स and if your own Amdar cannot come here, it's not worth. It's really not worth calling him Amdar. आता म्हाका उलो मारलो येना बायल आणि तुमकां खबर आहा ह्या दिसान आमी बिजी आसात. रामाचेर आमच्या एक्टिविस्टाचेर हल्लो जाला आणि कित्याक लागून हल्लो जाला ह्याच मुद्द्याक लागून की रामाय आमच्या भाशेन आवाज उठयता कितें कॉन्क्रीट जंगल करपाक सोदतात. खंयचे दिल्लीची लॉबी येवन आमचे गोंय हांगा कॉन्क्रीट जंगल करपाक सोदता म्हणून. आणि तुम्ही पळयला रामाची हालत आयज कितें जाल्या ती. आणि ते पळोवन म्हज्या घरकारांनी सांगलें म्हाका आयज तूं आनी कित्याक वयता. भुरगीं आसात घरा कडेन, फॅमिली इज देर, कोण येवपाना कांय जावपाना. बट आय सेड वी कॅनॉट बी स्टॉप्ड. बट आय थिंक दिस इज लॅकिंग इन रुडॉल्फ. आता कितले बरें हांव येता आसतना हांवें ती फळां पळयलीं आनी हांवें एना बायक विचारलें ही फळां कसली गो काय म्हणून, ही चुन्ना काय म्हणून, ही फर्स्ट टायम पळयल्या म्हणून. एना बायक सांगलें आसाळी म्हणून ती ग्रीन आसात ती पिकतात पळय पिकतात ह्यो बरी लागतात. हांवें म्हणलें ही मागीर तुमच्या फ्युचर जनरेशनाक मेळपाना, लोकांक मेळपाचें ना. आयज हांव वालोर म्हणटा जे नीज गोंयकार आसा पळय, जेंका चिंबेलाचो मोग आसा पळय, आयज आयतार सदां आमी कितें म्हणटात गोंयकार सुसेगाद. पूण ना रे बाबा, गोंयकार सुसेगाद ना. चिंबेलाचे पळय लोक आसा पळय तो सुसेगाद ना, सगळे येयल्ले आसा. हो टायम बायलांचो आतां रांदपाचो 12 जाल्यान. संडे एकूच दीस मेळटा बायलांक रेस्ट घेवपाक, मातशें रांदतली जेतली भुरग्यां बरो स्पेंड करतली. बायलो हांगासर येयल्ल्यो आहात, दादले येयल्ले आसात, भुरगे येयल्ले आसा, यूथ आसा आनी चड म्हणल्यार बेस्ट म्हणल्यार सिनियर सिटीजन येयल्ले आसा. वाय दे हॅव कम? बिकॉज दे लव द्या चिंबेल, दे लव द्या गोवा. आतां आयकूंक आयलें काल म्हणटाले येना मातशें यो टायम काडून. हांवें येना, सारकें बिजी, फाल्यां सायबीण आहा आमगेर आणि रामाकूय वचून मेळपाक जाय. ते बरें मातशें टायम काडून या. आमी येस आय एम कमिंग. आतां आय आस्क्ड हर व्हॉट इज दीस, म्हाका थोडक्यान सांग. तेणें म्हाका सांगलें आगो बाये हे चिंबेल आमचें आहा पळय, बरें अशें ग्रिनरीची आहा पळय, बरें थंड वारो मेळटा आमकां पळय, हें नश्ट जावपा आसा. हो आमचो हे आसा पळय हो जागो हो वचपाचो आसा. आनी खंय वचपाचो आसा काय विचारलें, युनिटी मॉल येवपा आसा म्हणून. आरे कितले मॉल काडलो पुरो जायना, पट भरना. मागीर म्हणलें तुमचे पंचायत कितें करता, पंचायत नाही करता ना बाबा, पंचायत दिना. फर्स्ट टाइम ऐकला आहे की एक कोण तरी सरपंच कोण संदेश म्हणा होई, संदेश शिरोडकर त्याने होई ताका रिजेक्ट केला आमका वो प्रोजेक्ट नाका म्हणून. आणि तो होई गावच्या लोकांना उभो रावलो हा. आय डोंट नो हिज बॅकग्राऊंड, आय डोंट नो, बट वालोर तेका. आणि हांव मागता सबंद गोंयान ते पंचायत आसा तेणी ह्या संदेशाचे खंय तरी एक उदाहरण घेवपाक जाय. पूण आतां मागीर म्हणलें पंचायतीक नाका जाल्यार हू कॅन फोर्स दॅट युनिटी मॉल. देन एना टोल्ड मी TCP हॅज गिवन परमिशन. सो TCP विश्वजीत राणे बाब हे कितें चल्लां. जेन्ना लोकांक नाका म्हणटात पळय तेन्ना नाका न्ही, फुल स्टॉप काय न्ही. आयज तुमी उलयतात रुडॉल्फ ना आमदार ना. अरे आमदार येतलो कसो, तो डेव्हलपमेंट करपाक गेला न्ही रे, तो डेव्हलपमेंट करपाक गेला. सो डेव्हलपमेंट करपाकूच जाय न्ही. हांगा युनिटी मॉल येना जाल्यार फॉरगेट हांगाचें डेव्हलपमेंट, ताचें डेव्हलपमेंट कशें जातलें रे. सो ही इज गोइंग फॉर डेव्हलपमेंट. ही तकली आसपाक जाय मरे बाबा तुका वेस्ट रे. तो येताना खरो मोग आशिल्लो येता आसलो. तुम्ही कशे आतां वतात खडखडीत बशिल्ले आसा. अरे आमचे उदक खरें थंय न्हंय आसा, सकयल लेक आसा, वॉटर बॉडी डिस्ट्रॉय जातली मरे, नॅचरल रिसोर्सीस पिड्यार जातले मरे, एनवायरमेंट काबार करपाक येयला मरे तूं. कितें चल्लां हांव लोकांक एक सांगता. आयज मिटिंगाक येयले आनी घरा कडेन नाकात. म्हाका भावर म्हणटा तुमकां कित्याक रामाक मारलो म्हूण तुमी भिवन घरा कडेन रावनात. तुमी सगळीं हांगा आसात. युनायटेड वी स्टँड, डिवायडेड वी फॉल. एकूच आमदार हिंगा येयल्लो आहा. ते कितले आमदार आमी आपयले, सगळे आपयले, 40 जाणां हाडिले आपयले. आनी आयज फक्त विरेश आहा. सो विरेशाक वालोर खंयचे तरी अशें कितें ना ताका वालोर लोकां बरो रावली आसा तो, तेकाय फॅमिली आसा, तोय आमदार. बट ना, दिस इज द वे वी वॉन्ट लायक दिस कायंड एमएलएज. हांव लोकांक सांगता वो तो तुमी एकठांय जाल्लो आहा पळय युनिटी करात प्लीज. हे चिंतात हे फ्युचर आमच्या भुरग्यांक जाय, आमकां गोंय जाय, हे आमी मोडटलीं. हे सगळें कॉन्क्रीट जंगल केलें तेणें कांयच उरपाना. प्लीज स्टे युनायटेड, say no to mall fall,
वी वॉन्ट दिस, वी डोंट वॉन्ट टू डिस्ट्रक्शन आमकां नाका म्हणून हांव इतलेंच मागता. आणि त्याने सांगला तशी 2 उतरां सांगून हांव काबार करता. देव बरें करून. जय हिंद, जय गोवा. देव बरें करून प्रतिमाबाई. आता 2 उतरां सांगूंक आपयता आमचो टोनी कार्दोस बाबाक. टोनी कार्दोस. भारत माता की वंदे. पयलें मेन सांगपाचें म्हळ्यार हिंगा सकयल तळें आसा, हे मोल हाडटा तेजे सगळे जे कचरो आसा तो सगळे तितून वचून जमा जातलो. आनी जे कोण येयल्लो तेणी गेले आसतले की दाखयतले म्हूण, पूण जे सारी जे लोक गांवगिऱ्यासून जाता ते शिकलेले लोक आसा चिंतपाक जाय. हे मोल बी हाडप एकलेच न्हू. गोंय म्हणटा ते आमचे टुरिस्ट स्टेट. हे मोल शॉपिंग करपाक कोण येना हिंगा. शॉपिंगाचो जागो न्हू. आनी जे कोण आमचे सरकाराक आसा तांकां मातशें बसून कितलेच सांगला, तांकां अक्कल येना. कित्याक ते संवसार भोंवून नको, ते चोयना कांय. तांकां सांगल्यारूय समजना. कित्याक हे जे करता ते कोणाक उपकारीक ना आनी कोणाच्या फायद्याचे ना, फकत त्यांचे फायद्याचे. आनी हांव सल्यूट करता सगळ्यांक येयल्या हांकां, खास करून आमचे भुरगे हिंगा बसलेले आसले ते बायलो आनी आमचे सगळे गोंयकार, खास करून चिंबरकार, ही लढाई चालू दवरची. आनी आमी फूल सपोर्ट आनी नो मिन्स नो. देव बरें करून. देव बरें करून टोनी बाब. आता एक आमचे एन्व्हायरमेंटलिस्ट, एक आर्किटेक्ट एल्सा, ताका 2 उतरां सांगूंक आपयता. एल्सा बाय. एक आर्किटेक्ट आनी एन्व्हायरमेंटलिस्ट आनी चिमला खातीर सदांच उबें. चप्पल काडटा कित्याक जमीन सांगता पळय तें हांव उलयतलें. जमनीन म्हाका सांगुनी तुमच्या कानार म्हजी उतरां ही जमनीची म्हणून समजून घेवची. कित्याक असल्या वाठारांत जेन्ना आमी येता तेन्ना ह्या जमनीचो जो मालक आसा पळय त्या मालकाक पयलो नमस्कार घालचो पडटा. आनी तशेंच खंयचेय तळयेचेर वचूं त्या तळयेच्या जमनीक पयलीं मान दिवचो आसता. हो विशय जो आसा तो विशय आसा एका तळयेचो. त्या तळये बरोबर जो संवसार घुंवता, जो थोडो आमच्या दोळ्यांक लागता, थोडो आमच्या दोळ्यांक लागना. आमी तर आमकां स्वताक मनीस म्हणटा, जाल्यार मनशान जो दोळ्या मुखार आसा आनी जे दोळ्या आड आसा ते दोनूय समजून घेवंक जाय आनी फुडलें पावल मारपाक जाय. हांगा आमकां फक्त मे बी तळी दिसता, खुबशें कांय दिसना. थोडे हांव उच्चारता. हांगा पठार आसा, पठार नाशिल्लो जाल्यार तळी आसची नाशिल्ली. कित्याक ती तळी आसा, कित्याक हो पठार आसा. आनी ह्या निसर्गाच्या भोंवतणी लोकांनी ह्या निसर्गाक सांबाळून आपले पोट चलयले. हांगा खुबशे लोक आसा ते सांगतले तुमकां की ह्या वाठारान आमचे पोट चलता म्हणून. इतके सगळे पोटूच न्ही पूण आमचे दुयेंस, काळामोडी सगल्यो त्यो सुद्दां होच वाठार आमकां निवारता म्हणून हे लोक तुमकां सांगतले. त्या लोकांक त्रास करून तर आमी आनीक खंयचे पोट चलोवपाक सोय दिता म्हणून तर सांगले जाल्यार ही पिशांची गजाल जाली.
म्हणजे पोटाक आसा पळय तांकां काडून दुसरें पोट दिता म्हणून सांगप म्हणजे खऱ्यांनीच मंद बुद्धीचें काम जालें. हांव तर खंयच्याय खानयेचेर बसता आनी ज्या खानयेचेर हांव बसलां तीच खानी तर हांव मोडटा कापपाक सुरू करता जाल्यार ताज्या असलो मंद बुद्धीचो मनीस आमकां मेळचो ना. जे आमी पळय ज्या जमनीक आमी पळय हात घालता, ज्या कामांक आमी पळय हात घालता ते पळोवन हात घालचो. हांगा गांव आसा, लोकांचे पोट आसा, उदक आसा, तळी आसा, पठार आसा, निसर्ग आसा आणि जे प्रोजेक्ट सिटीच्या एरियान करूंक जाय ते प्रोजेक्ट गांवान नाका हो एकूच कारण पुरो. थंय तर तळी किंवा उदकाची सोय आसा. कित्याक ती तळी आनी उदकाची सोय आमी मनीस तयार करूंक शकना. आमी हे पान तयार करूंक शकना, आमी हे फळ तयार करूंक शकना. जे आमी तयार करूंक शकना ते आमी वाट लावची न्ही. आणि असले मंद बुद्धीचे काम करचे पयलीं थोडी इल्लीशी म्हायती घेवन लोकांची, जमणीची, निसर्गाची इल्लीशी म्हायती घेवची आणि दोळ्या आड चिंबल पाड करचे न्ही. देव बरें करूं. देव बरें करूंक एलसाबाई. आता 2 उतरां सांगूंक अमित पालेकराक आपयता. आमचो भाव अमित पालेकर, आपाचो प्रेसिडेंट. हांव आपाचो प्रेसिडेंट म्हणून आज हांगा ना, तर तुमच्या गांवचो एक गांव भाव म्हणून हांगा आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा चिमला हो चिमलकर्णीचो गांव. आनी चिमलकर्ण जितले आमी मानता तितले म्हाका दिसता कोणूच मानना. ते गोंयकार कितले आसा पळय आनी आमचे चिमलकार पर्टिक्युलरली. पूण बीजेपीचे जे देवाक फटयता तांकां हे खबर आसचेना. देवा भितर पडून गेल्लो ना, तांकां खापरेश्वराक नाडलो, बोडगेश्वराक नाडलो, बांबोळेच्या खुर्साक नाडलो आनी महालक्ष्मीकूय नाडली. हांव एक सजेशन दिता. आमचे दोन्ही आमदार हांगा येवपाचे आसले पूण आज तांकां कित्याक कालूच सांगलें आणि दोघांनी सांगला की आमचो तेको कम्प्लिटली ह्या प्रोग्रेसाक आसा. आज तांचो प्री डिटर्मिन प्रोग्राम आसा सकाळचो. ताका लागून ते दोगुटान प्रवनाथ बाब बेंझी आनी बाब क्रूज तांचे तर्फे हांव हांगा आसा एक चिमलकार म्हणून पण एक तांचो रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून. हांव एक गव्हर्मेंटाक सजेशन दिता. आमी ते दिसा कोड्यार गेल्ले. कोड्यार IIT प्रोजेक्ट घालपाक सोदतात ते. IIT प्रोजेक्ट कसो असोच पडटलो हो तरी हांगा तरी झाडां सोदता. आमी थंय घरान गेल्ले कडेन गंजनाची च्या पियेले. आमच्या घरा गंजना, पूण कोडारची गंजनाची च्या बरी कित्याक लागता? माती. एकदां दोळे बंद करा आनी श्वास घ्या हांगाच्या वाऱ्याचो. हे पाखे आमच्या कुशीक भोंवता पळय तांकां खबर ना हांगा कितें येवपाचें आसता. हांव गव्हर्मेंटाक सजेशन करता. लोक नाका सांगता तो प्रोजेक्ट कित्याक मागता, कित्याक घालता लोकांचेर, कित्याक सण डिस्ट्रॉय करता. हे युनिटी मॉल आसा पळय ते युनिटी काडया. चिमलकाराचो मांड कसो? आमचे जे एसटी बांधव आसात तांची सगळी बायलां पणजे भाजी विकतात. शेतां कुशीक रावन, रस्त्या कुशीक रावन भाजी आसाय काण्णां चुन्नां कितें विकता ते आमी हांगा विकपाक लागू करया. ते मागया आमी सरकारा कडेन ऑफिशियली मागया की आमकां हांगा बिल्डींग नाका. मेरस्टेची झर आमची ल्हानपणान आमी झरी करताले, वखदाची झर म्हणटाली आमी तुका. ती डिस्ट्रॉय कोणी केली? वयर बिल्डिंगे बांदल्यो, सगळ्या सेप्टिकाचे उदक झरीन आयलें, झर पिड्यार जाली. कितले MLA गेले कोणीच केन्ना विचार करना. आज तीच परिस्थिती त्या चिमलाचेर हाडपाक सोदता हांव मॉल हाडून हांगा. जशें अजय बाबान तुमकां सांगलें हांगा जो सेप्टीक तयार जातलो तो खंय वतलो? आमच्या बांयनीत वतलो. आमकां पयलीं सुद्दां ना ज्यो बांयो उरल्या त्योय पिड्यार करपाच्यो.
तेन्ना सरकारा कडेन म्हाजी कडक कडक मागणी आहा, युनिटी मॉल बिल सोडा, आमचो मान घाला. आमच्या मानान आमी भाजी विकया, आमचे आंबे विकया, पणस विकया, तोरां विकया, कितें हांगा उत्पन्न जाता चिमला ते विकया आनी बायोडायवर्सिटी एन्जॉय करूया. लोकांक तापया जंगल कशें आसता ते पणजेन सोंपला, पर्वरी सोंपला, हे डिस्ट्रॉय करपाक कित्याक उठल्या. तेन्ना एक तुमकां सांगत दिसता, एक मिरसेकार चिमलकार कालापूरचो मनीस म्हणून हांव तुमचे बरोबर आसात, पूण एक आदवोगाद म्हणून एक सांगता, जे जे कायदेशीर तुमकां लागतले, जे जे कायद्यान हायकोर्टान वचचें पडले जावं आनी खंय वचचें पडलें प्रोजेक्टा अंडर, तशें हांगा बोर्ड लावना, इट्स इलिगॅलिटी, काम चल्ला, इलिगली काम चल्ला, जे खोपी उबारले हे सगळ्याक कोणाचें परमिशन घेवन घातलें, ते सगळे जर चॅलेंज करपाक गोविंद बाब म्हजें ऑफिस आनी म्हजें काळीज आनी आमचें घर तुमचे खातीर उगडें आसा. फूल टीम लिगल आसा आमची, जे जे कितें लागता जेन्ना जेन्ना लागता आमी तुमच्या वांगडा आसतले. तुकाराम बाब, संदेश बाब, एक गोष्ट याद करात, आमी सगळे एकठायले जाल्यार आमकां एमएलएची गरज ना, सरकाराची गरज ना. सरकार कुठलो पेट्टो जाला म्हणून क्वाड्रा सारख्या गांवांत आयटी हाडपाक सोदतात, हांगानी हो प्रोजेक्ट हाडपाक सोदतात. आनी जाग्यार घालतले जाल्यार एकूच गजाल करची पडटली, एकठांय रावचें पडटलें. म्हाका दिसता फुडली मिटींग आमी चिमलकरणीच्या पांया कडेन करूया चिमलात, आनी पळोवया कोण कोणाक खुश लायता पळय ते, इंदिरानगर आसूं, मेरसेकार आसूं, कालापूरकार आसूं काय चिमलकार आसूं, ते सगळ्यांक आमी हांगा हाडटले. देव बरें करूं. देव बरें करूं. आता आमच्या गांवभागात तुषार कापडच्या दोन उतरां सांगतात. तुषार. हॅलो, माझें नांव तुषार पेडणेकर. लोकांक सांगपाक सोदता, आता हे आमचे दोंगर आसा व्हडले, हे दोंगर म्हटल्यार एक वॉटर टँक कशी, जे पावस येता तेन्ना उदक तितून फील करता आनी स्लोली आमचे सकलचे गांव आसा तिंका डिस्चार्ज करता ते. आता तुमी चिंता, हांगा युनिटी मॉल येयलो जाल्यार आमच्यो बांयो उरतले. आता आमची बायलां जी पावसा दिसांनी मळ्यार वयता हांगा, ऑटोमॅटीक जेन्ना युनिटी मॉल येयलो जाल्यार ऑटोमॅटीक लँड आहा पळय तिंका डिमांड येतलो, ते हाय रेटीन वयतली. आनी जे आमचे मळ्यार वयता तिका वयना वय हेका जमनीक डिमांड येता म्हणून काडून उडयतले. तुमी रोयनाका म्हणून सांगतले, आमी विकलो म्हणून जागो. आमचे ते पोट भरता आमचे गांवचे एसटी लोक, तिंका एक म्हणटा तिका जॉब ना, ते आसतना ते कितें जातले, जे आमचे हे जॉब नासल्या कारणान तिंका रोवपाकूय मेळपाक ना आनी जे पोट भरपाकूय मेळपाक ना. कित्याक व्हडले व्हडले बिल्डर आसा ते आख्खे सायडीचे जमीन आसा ते आख्खे घेवन वयतले. सो मागता तुमच्या खातीर, जे आमचे आयज येयल्ले आसा आनी जे आयज घरा कडेन आसा, जे टायम मेळोंक ना म्हणून येवंक ना, त्या तिंकाय सांगता हांव की तुमी सगळे एक आमी आनी एक मिटींग जेन्ना घेता तेन्ना येवचे. आता आनी एक आयकलां की सरपंचान रेझोल्युशन घेतलेले की युनिटी मॉल आपल्याक नाका म्हणून, पूण आता सरपंचूच ना एमएलए ना. अरे तुमकां निवडून हाडटा कित्याक? हाडटा आमी तुमकां गांव राखपाक, आमकां भायर सरपाक पडपाक जायना. आमी तुका सपोर्ट करपाक जाय आसले, तूं लीड घेवपाक जाय आसलो, पूण तूंच ना. आनी लोकांकूय सांगता, ह्या संदेश शिरोडकर जो आसा पळय तेका विश्वास दवरनाका, तो आमच्या गांवा खातीर ना, तो आसा तो व्हडल्या बिल्डरा खातीर. ती मुसण म्हटल्यार मुसण विकून उडयली आनी तेका सांगता रेझोल्युशन काड, थंय काडनालो. रेझोल्युशन मांडलेले आमी तेजे एनओसी रिवोक कर म्हणून, थंय करूंक ना हेणी. आता हांगाय तो आमच्या लोकांच्या वांगडात ना म्हणल्यार चिता, तुमी बिल्डर लॉबी निवडून हाडटा, साध्या मनशा काडिना जो गांवकाराच्या फाटल्यान रावतलो, तुमची प्रॉब्लम अंडरस्टँड करतलो तेका. आता आमचे युनिटी मॉल येयले आमचे आख्खे इतलोच दोंगर उरलेलो आहा, तो वयना वय आमचो हे डिस्ट्रक्शन जातले आनी आमची झाडां आहा ती कत्तल जातली तेजी. सो हांव 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं तुषार बाब. आता मागता आमच्या ब्लॉक प्रेसिडेंट काँग्रेसाच्या जॉन नाझरेता लागीं 2 उतरां सांगपाक. आमचे मातशें शॉर्ट करुया आनी मागता तुमचे लागीं मातशें वयचें न्हू, मातशें एक 5 मिनटांक रावया. हें जातकच एक सगळे जॉयंट फोटो काडया.
सगळ्यांक तुमकां नमस्कार म्हणटा. भावनो, आमी ल्हान आसतना सावन आयकता की दोंगरायली झाडां देव शिंपता म्हणून. तो दोंगरायली झाडां शिंपपाक हिंगासर एक न्हंय तयार केली, देवानूच केल्ली, ही मनशांनी करूंक नासली. आनी हे न्हंयेक लागून हे गांवचो लोक, ते बरे सांपेरचो लोक, पणजेचो लोक उदक पिवन तेणी दीस काडले. आनी अशें थिंगासर आहा की एक फिल्टरेशन युनिट बसयलेलो आहा, ते उदक फिल्टर करून पणजेक लेगून पावोवपाक. पूण आतां जालां कितें, नळ येयले उपरांत ते लोकांनी ती पायपांची कितें हे पळय आसले पितळ तांबे कितें आसले ते काडल्या आनी खूंय ते डिसलोकेट जाल्या. पूण हो सिस्टम आसलो, ही तळी आतांची न्हू, ही शेंकड्यांची पयली तळी. आनी ही तळी बीजेपीचे हे आमदार आनी बीजेपी पार्टी आहा तांकां कोणेच गोंयकारांनी दोतीक दिवंक ना. तांकां दोतीक दिवंक ना ती विकपाक आनी ती पिड्ड्यार करपाक. हे सोय आमचें देवान दिल्लें. कित्याक बीजेपीचे पळय सरकार आहा तांकां दिसता हे लास्ट जनरेशन वयता ते काबार करचे. अरे तुमी कितें म्हूण काबार करतले, कितली म्हूण बोल्सां भरतले. तुमी हुंयसान येयलेले आनी हुंय पावले. तुमी लोक पळयता, देवूय पळयता. तुमी शिडूक जावपाची गरज आसा ना तर तुमकां मारेकार पडलेले. आनी म्हाका दिसता हो आयज पयलो उलो, हे फुडें हिंगासर जायते जावपाचें आसा. आनीक लोक आनीकूय जमा जातलो म्हणटकूच इमिजिएट गरज आसा म्हणटा पळय ती गव्हर्मेंटान इमिजिएटली हेजेर रिथिंक करपाचें आनी कशे भाशेन हो प्रोजेक्ट ड्रॉप करपाचो. पयले म्हटलें तेणी IIT पाक, आतां म्हटलें तेणी आतां युनिटी मॉल, मागीर गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट हे येता म्हणटा ते एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक 14 वो 17 फ्लोरांचो. हे कितें, तुमी एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक बांदपाक तुमी पाटो लँड एक्वायर केल्ली, मेर्शेकारांक तुमी कंपेन्सेशन दिवून आतां सारकें दिवंक ना. ते तुमचे फोरे म्हटल्यार ते हे चॅलेंज करपाक जाता. कित्याक सांग पळया, तो हे रिजनाक लागून तुमी लँड एक्वायर केल्ले पाटो ते तुमी मिसयूज केल्ले आसा आनी थिंगासर सगळे प्रायव्हेट बिल्डरांक दिल्ले आसा. आनी गोंयकार कितें करतले, फकत बॅगां घेवन येता तेजेच तुमी पळयता. भावानो, एक तुमकां सांगूंक सोदता, आमचो पार्टी प्रेसिडेंट बाब अमित पाटकार कांय कारणाक लागून तो येवंक ना. आतां म्हाका ताणें फोन केल्लो की आपूण येवंक शकना, तुमकां सांग म्हणून की आपण आमची पार्टी काँग्रेस पार्टी आनी आमचे तिनूय आमदार सदांच तुमचे बरोबर आसतले. खरें म्हटल्यार हो आमचोच आमदार रुदोल्फ फेर्नांदीस म्हणटा पळय तो आमचोच आमदार. डेव्हलपमेंट करून गेला. अरे डेव्हलपमेंट कसलो, हिंगासर जंतू ना, हिंगा सोंशे आसतले, वाघ कोले आसतले, वाघ म्हणून हांव कोले आसतले, वो जायतीं जनावरां आसतलीं. हो संवसार फकत मनशांचोच आनी मनशांचो जाल्यार कितें दिल्लीकारांचो, गोंय दिल्लीकारांक कितें जालें. हो विचार करपाचो टायम येयल्लो आसा. वयता ती कशें लोक जागृत जाला. आनी आतां तुमकां खबर आहा कशें तेणी रामा काणकोणकाराक मारला. सगळ्यांक मारूंक सोदताले ते, कित्याक तांकां कळला गोंयकार एकठांय जाल्ले आहा आनी ती भिरांत रामा काणकोणकारा वरवीं तेणें सगळ्यांच्या मनान घालूंक ट्राय केल्या. पूण आमी गोंयकार भिवचे न्हू, आमी एकवटान रावया आनी दाखोवया तांकां आमी हो प्रोजेक्ट ओपोज करतले म्हणून. देव बरें करूं. देव बरें करून जालना करत. आतां मागता आमच्या एक गांव भयणीक स्मिता शिरोडकरा लागीं 2 उतरां सांगपाक आनी मागता सगळे आतां 2 आमची स्पिकरान 3 स्पिकरां उरल्या त्यांनी मातशें शॉर्ट करचें. स्मिता शिरोडकर, गोविंद शिरोडकराले हांव बाय. म्हगेले रोहन फावटेक एकच सांगता हांव, तूं आमचो आमदार न्ही, आमचो आमदार कोण रदोड, पूण तो आज तो आयिना हांगा. कितें आमच्या आमदारान येवन सांगपा जाय आशिल्लें आमकां की हांगा युनिटी मॉल जावन कितें आपूण हाडटा म्हणून. ताणें प्रपोजल दिल्लो ना. आमी देवाक देंवचारा राखणदाराक मानपी मनशां. आमचो हांगा राखणदार भोंवता ही आमच्या जाणट्यांनी आमकां सांगले कडेन आहा. कितें हांगा जो बायंगीणकार आसा आनी तुमचे कडेन म्हणजे कोणा कडेन बीजेपी वाले आतां ते कोण मंत्री बी जाल्यार तांचे कडेन जर देव उलयता, आमचे कडेन आमचे राखणदार उलयता
आणि म्हगेले एकच सांगणे आसा जर तूं भायणीणकार तुका हांगा भोंवपा जाय जाल्यार बसाच्या गावठेर दर राव देव बरें करूं देव बरें करून आता मागता रवींद्र वेलीपा लागीं 2 उतरां सांगपाक. रवींद्र वेलीप. रामकृष्ण जल्मी हाचे लागीं मागता 2 उतरां सांगपाक. रामकृष्ण जल्मी. नमस्कार. मिल्ल्या म्हज्या भावानो भयणानो, गेली 2-3 वर्सां पयलीं म्हाका 3 वर्सां मायज जाली न्ही शिरोडकर बाब, 3 वर्सां मायज जाली. 4 वर्सां पयलीं 5 वर्सां पयलीं आमी हांगा आयिल्ले की हो पठार प्रोटेक्ट जावपाक जाय म्हणून. पूण परत ही दिसा गव्हर्मेंटाक सुचली आनी ताचो जो मिनिस्टर आसा तो तातूंत इनवॉल्व आसा. भावानो, आमी मनीस आसा न्ही, हो निसर्गाचो प्राणी आसा. हे नेचर हे नेचरांतलो एक मनीस हो प्राणी आशिल्ल्या कारणान तेका उदक, मागीर झाडां, पेडां, न्हंय ह्यो सगळ्यो गरजेच्यो आसात. ज्या निसर्गान बायोडायवर्सिटीक इम्पॉर्टंट आसा ती बायोडायवर्सिटी हांगा सगळे कडेन दिसून येतात. ह्या पठाराचेर हे जो हो ते कोण तरी शाणो म्हणटालो कितें जाणा खंय हे तळप आसा आनी म्हणून आमी थंय कांय उपयोग ना म्हणून. अरे आतां म्हजो खड्डो आतां तकलेले केस गेले तर म्हणजे तकले काडून उडोवया. असले दुर्गुती लोक, नालायक लोक हांगासर आमकां पॉलिटिशियन जाल्ले आसात. ह्या तळपाचे खूब इम्पॉर्टंट आसा. कित्याक जाणा, हे तळप न्ही ते उदक तयार करतात. जेन्ना हायटीची ती तळपां आसतात तांकां बारीक बारीक कोर्स आसता, उराक असतात आणि कोर्सान ह्या भितर वारें वयता. वारें गेले नंतर इंटरनली ते थंड जाता आनी उदक तयार जाता आनी ते तळ्यांक आमकां सबज मेळटात. आतां ह्या गाडवांक तितली अक्कल ना. हांकां कितें दिसता येदो व्हडलो मॉल तयार जालो म्हणजे इतले कोटी भितर उडोवपाक मेळटलो, येदो व्हडलो फ्लायओव्हर तयार जालो म्हणजे इतले कोटी पयशे भितर उडोवपाक मेळटले. हे जे पॉलिटिशियन्स सद्या प्रेझेंट आसात ते फक्त पयशे खातीर हापापल्यात आनी हे सगळे नश्ट करून वचपाचे आसात. तर हे जे नश्ट करपाचे भायर सरल्यात तांकां आमी नश्ट करपाक दिवप ना. कारण आमकां सगळ्यांत पयलीं हवा जाय म्हणजे झाडां जाय, उदक पिवपाक उदक जाय म्हणजे आमच्या झाडां खातीर उदक येतात हे आमकां जाय. आनी हे सगळ्यांनी हेचे इम्पॉर्टन्स सांगले, पठाराची इम्पॉर्टन्स सांगले आसा. वयर पठार सगळें उदक मेळटात, उदक आसा म्हणजे आमी सगळे लोक रावतात. आनी काही जाणांनी सांगले हांगा देंवचारूय भोंवता म्हणून. आतां म्हाका देंवचाराक म्हाकाच पयलीं भंय दिसतात, काय देंवचारांनी कोणाकूच सोडूनात कळ्ळें. आमी थंय गुटखांबाच्या पठाराचेर पळयलें की थंय शेवाळें चालू आसतना थंय कोण तरी वाग येतालो. शेवाळ्या फुडें मशीन मरोन पडटा. आमी जेन्ना कोण मशीच ना ते सेक्युरिटी आमकां सांगपाक येताले की बाबा रे हांगा मशी आसा तूं कशी उठना म्हणून, तुमगेर मशी व्हरात. पण जेन्ना आमी त्या पठाराचेर गेले तर मशीच नासताल्यो. म्हणजे अशा प्रकारची थंय नकलामी जाताली म्हणून ते नायलॉन मोडे पळय. सो म्हाजें कितें म्हणणें आसा की तुमी सगळे एकत्रीत आसा, रिझोल्युशन घेतलां ताका विरोध करपाचें, तुमी खंबीरपणे रावात. गोंयचे लोक तुमचे बरोबर सगळे आसात कळ्ळें. आनी ह्या पठाराचेर कशेंच हे युटिलिटी मॉल जावपाक दिवं जायना. कारण आतां युटिलिटी मॉल जे म्हण आसा लोकांक सामान घेवपा खातीर, अरे गोंय ट्युरिस्टूच येना ते रवण खंवटे कळपाक जाय. ट्युरिस्ट कमी जाले. हांव पणजे भोंवतना ट्युरिस्ट म्हणजे एकूच ना. आतां युटिलिटी मॉल कोणाक घालता तूं ती फक्त तुका पयशे करून खावपा खातीर घालता मरे. तर तुगेले पयशे खूब आसा ते पयलीं सोंपय कळ्ळें. आनी हांगच्या वाटेवयले हांगच्या गांवांतल्या लोकांचे वाटे वचूं नाका. दीस इज द ट्रायबल लँड. आमकां ह्या जमनीचे खूब इम्पॉर्टंट आसात आनी ते इम्पॉर्टन्स आमी टिकून दवरपाक सोदतात. हो जो हांगासर रस्तो जाला थंयच आमचे लोक फोंडान पडलेले आसात. हो डेव्हलपमेंट हो विकास दी बीजेपीचे सगळे भगास करपाक सोदतात. तुमकां जर कापासा ट्युरिझम म्हणटा जाल्यार ते चिमलाची सगळी घाण पयलीं काड मरे ती चिमलाचे रस्ते सगळी घाण जाल्ली ती पयलीं तूं निवळ कर आनी मागीर ती युटिलिटी मॉटार सांग. आमी हांगासर कसोच पठाराचेर ह्या युटिलिटी मॉल जावपाक दिवचेना. तुमी सगळो डोंगर खाल्लो आसा, थोडो उरलेलो आसा तो हांगा प्रोटेक्ट करपाचो आसा. आनी हे सगळे लोक गांवचे लोक तेजे अगेन्स्ट आसा. ताका लागून ह्या सरकारान बेग्यांतले बेग्यान हेजे कितें कागदपत्र केले आसा कोणा तरी खंय हे दिला अप्रुवल दिला अशें म्हणून सांगतात. प्रॅक्टिकली आमकां पळोवपाक मेळना. पूण हे बेग्यातले बेग्या बंद करात आनी हो प्रोजेक्ट हांगा जावपाक जायना. देव बरें कर. देव बरें कर रामकृष्ण. आतां हांव मागता आमचो एडवोकेट सुरेश पालकर मातशें आमकां मार्गदर्शन करचें. सुरेश पालकर. ओके.
मागता मातसो रवींद्र वेलीपाक आमकां मातशें मार्गदर्शन करचें. मिस्टर रवींद्र वेली येता तो आतां सुद्दां मातशें राव. ते जालें की आमचो आनी एकलो लास्ट स्पीकर आसतलो. मातशें तुमी पाशियेंस करा आनी मागीर आमी एक ठराव घेतलो 1-2 मिनटांचो आनी देन आमी वील क्लोज द वाइंड ऑफ द मिटींग. रवींद्र सिंगासन